जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आम्ही भोव पवित्र त्रित्वेची दबाजीक परब आचरण करता. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान हांव तुमच्या सर्वांच्या गरजां खातीर भेटयतलो. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान हांव तुमच्या सर्वांच्या गरजां खातीर भेटयतलो. दयाळ देव सगळ्या संवसाराचेर दया दाखोवन दी, मारेकार कर्गांतले आमकां आनी आमच्या परजेक राखोवन दी म्हणून आमी ह्या भोव पवित्र त्रित्वेचे बलिदान भेटयतना मागया. बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या आसमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो भाग्यवंत त्रिंदाद आमच्या हर एका मागण्यांत आमी भाग्यवंत त्रिंदादीचो आदार मागता. आनी भाग्यवंत क्रुसाची कूर घालतना तशेंच आमी बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे म्हणटाना ह्या भाग्यवंत त्रिंदादीक आमी आमच्या जिवितांत आपयता. तर आज तसले एक दबाजीक परब आमी आचरण करतना आमी देवाक अर्घां दिवया. त्या देवा समोर रावोंक आमी कोणी फावो न्ही, आमी नांव फावो. तर आमची अस्कत काय वळखून घेवया, आमची पातकां वळखून घेवया आनी पश्चाताप काळजान एक घडीभर मौन रावून हे युकरिस्तीक बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हणलें वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसरावन, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंत सदांच अवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. Christ
महिमे येशू ख्रिस्ता एकलाच तो पवित्र एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या अखंडित जिवितांत आम्ही भाग घेवशाक तुवें तुझ्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र घोट मनशाक उगडापो केलोय. खरो भावार्थ तुवें आमकां उसारूंक दिलाय. देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायताव आनी ताचे सक्तीच्या परजडीत करण्यांनी तिचे एकवट वळखून तुमकां त्या कांय जाणांक त्रिएका देवाक कळतेपणी आमी प्रणिपात करताव. सगळ्या काळजान तुमची महिमा वाकणताव आनी ही आमची भजन तुमकां मानो म्हूण मागताव. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवे पवित्रत्मेचे एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान फरमायिल्ले प्रमाणे मोइजे फातराच्यो 2 फळयो हातीन घेवन सिनाय पर्वताचेर चडलो. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देवून ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर सर्वेस्पर, दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावन सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. मोइजे तक्षण धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवाला जाल्ल्यार दया करून आमचे संगता ये. वय हो लोक धारून काडचो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध भोगसी आनी आमकां तुजी दायसी करून स्वीकार कर. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तूं आमच्या पुर्वजांच्या देवा. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तुजे महिमे बरी पवित्र नांव. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तूं तुज्या महिमेच्या मंदिरांत. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तूं तुज्या राजाच्या सिंहासनार. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सांत पौलून कोरिंथीयांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां विधेय म्हणटा, संपूर्ण काही जोडून वावुरा. म्हज्या उळ्याक पालो दिया. एक मनांचे जया, समाधान सोदा. तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नामान करा. सोमेस्त भक्त तुमकां नामान धरतात. सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. सर्वेस्परा
अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जो आसा जो आसलोलो आनी जो आसतलो त्या देवा सर्वीस तोराची सर्वीस तोराची सर्वीस तोराची सर्वीस तोराची सर्वीस पर तुमचे सवे आसो जुवाम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून निकोदेमाक म्हळें देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सत्मंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगार ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक पुताक सत्मंतेल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान तुका सुमिया जेजू होगळाक तुका सुमिया जेजू जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी मोव पवित्र त्रित्वेची धाबाची परब आचरण करता भगवंत त्रिंदाद म्हणटा कोण भगवंत त्रिंदाद बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आनी ही एक भगवंत त्रिंदाद आमी हो एक मिस्तेर या घुट म्हणटा कित्याक आमकां तो संपूर्ण समजोंक साधना पूण कितें समजय ह्या समजूंक शकता तें बायबलान बरोवन आसा तर आमी पळोवया बापाचें काम कितें बापाचें काम रचनेचें काम फादर गॉड इज द क्रिएटर पुताचें काम सोडवणेचें काम जीजस इज द रिडेम्प्टर ही ब्रॉट साल्वेशन पवित्रत्मेचें काम बुजवणदार ह्या आमी म्हणटा कानाडी भाशेन पोशका मजतदार कोंकणी भाशेंत इज द कम्फर्टर तर बाप पूत आनी पवित्रत्मो एक देव जावन आसात आनी हे भावार्थाचें सत आमच्या दोतोरनीन आमकां शिकयलें आनी हें खरें आनी सत म्हणून आमकां पवित्र सल्लो कळीत करता तर आज हे एक वर्ती दाबाजीची परब म्हणयत आमच्या त्रिएक देवाक आमी वाखाणची त्रिएक देवाक महिमा दिवची आमी खंयचेंय कार्य आरंभ करता जाल्यार आमी म्हणटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हणटा जावं पुरो आमी भगवंत कुर्साची कूर काडटा आनी कूर काडटना आमच्या कपालार कुर्साचो गुर्त घालता आमच्या ओंटाचेर कुर्साचो गुर्त घालता आमच्या काळजाचेर कुर्साचो गुर्त घालता कितें हो संकेत कपालार म्हळ्यार म्हजी चिंतपां तूं आशिर्वादीत कर नकारात्मक चिंतपां तूं म्हाका राख पवित्र आत्मेच्या चिंतपांनी तूं म्हाका बरो आनी म्हजे जिबे वरवीं सबार फावटी हांव वायट खोटें पाड उलयतां त्या खातीर आज भायर सरची उतरां ती नाका जाल्ली उतरां तूं निश्क्रीय कर पवित्र उतरां म्हज्या जिबेंत हांव व्हडोवन दिता तशेंच म्हज्या काळजाचेर कित्याक सर खोटे आमी काळजान दवरता खंय त्या खातीर आमच्या काळीज नितळ जायचय बोगसाणें दिजय तर म्हज्या काळजांत पवित्रपण देवून येवं दी म्हळ्यार म्हज्या कपालार म्हज्या वोंटांत म्हणजे म्हज्या मोतींत म्हज्या उलोवण्यांत आनी म्हज्या काळजांत त्रिएक देवा तूं राव कित्याक आमी त्या देवात हांव आयले हांव ताजे उपरांत आमी म्हणटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हणटा आमी म्हणटा बाप रचणार आनी त्या बापाचे सिंहासन म्हणजे बाप हे सगळो संवसार रचुलो जावन आसा तशेंच पूत आमकां ह्या संवसाराक येवन ताजी कूड आमचे खातीर बेसान जाली कसमरण सोंसले तो जिवंतपण
ताका पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो, बापाच्या कुशीन बसून आसा. तो जावं बरो बापाचो मोगू. तशेंच आमी पळयता बुजवणदार हे आमी बुजबाला आमकां धैर्य दिवंक सक्तेवन जावन आसा पवित्र आत्मो. त्या खातीर बापाक सोडून पूत आनी पवित्र आत्मो ना, पुताक सोडून बाप आनी पवित्र आत्मो ना, पवित्र आत्म्याक सोडून बाप आनी पूत नांता. त्या खातीर तेगी एक आमी म्हणटा पवित्र त्रित्व म्हणटा हांव, ट्रिनिटी. आणि देर इज अ युनिटी इन दिस ट्रिनिटी. या एक एकवटो या त्रित्वे मध्ये आसा. त्या खातीर मोगच्या भाव भयणीनो बायबलाच्या आदारार आमी पळोवन जाल्यार ह्या बायबलांत तेगाय विशयांत, बापा विशयांत, पुता विशयांत आनी पवित्र आत्म्या विशयांत बारी सुबित्त रितीन आमकां हांगा जाणवाई मेळटा. तर आयच्या दिसा येदी व्हडली परब आमी आचरण करतना आयची 3 वाचपां आमी थोडो वेळ नियाळया. कितें संदेश आमकां ही वाचपां दितात. पयलें वाचप आमी निर्गमन पुस्तकांतलें आयकलें. तुमकां कळीत आसा निर्गमन पुस्तक बापाची कार्य. तुमी नव्या सोल्ल्यांत धर्मदूताची कृत्यां आसात, थंय पवित्र आत्म्याची कार्य पळयतात. हांगा कसो जेजू बाप पवित्र आत्म्याद्वारे कार्य करतात. हांगा बाप कसो त्या इस्रायल प्रजेक सोडयता. आनी आज सर्वेस्परो मोइशेक फरमायता. कितें फरमायता तें आमी पळोवया. सर्वेस्परान फरमायिल्ले प्रमाणे मोइशे फातराच्यो 2 फळयो हातीन घेवन सिनाई पर्वताचेर सोडलो. कित्याक तो सिनाई पर्वताचेर सोडलो? कित्याक म्हळ्यार देव मनशाक उपादेश दिवंक आसलो. आज आमी कितें आमची पवित्र सभा या आमचे क्रिस्ती जिवीत या मौल्यांचेर बांदून हाडल्यान ती जावन आसात उपादेशाचेर बांदून हाडल्यात. हे उपादेश देवा बापान आमकां मनशा कुळाक दिल्ले. त्या खातीर कोणा द्वारे दिल्ले? मोइशे द्वारे दिल्ले. मोइशे फातराच्यो 2 फळयो हातीन घेवन सिनाई पर्वताचेर सोडलो. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देवून ताच्या बोगलेक रावलो. पळया, एका कुपांतल्यान देवून ताच्या बोगलेक रावलो. गेले त्या एका इतरा पयलें आमी आचरण केल्ली स्वर्गारोहणाची परब. तुमकां वडा आसा सोंपुरो. जेजू कसो वयर सोडून येतना कुपान धांकण घाली. म्हणजे हांगा कुपाच्या रुपार देव देवून येता. आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. देवान थंय ताच्या बोगलेक रावलो आनी तो सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. त्या खातीर आमी गायता, हांव मागता, हांव सर्वेस्परा देवा म्हणटा. हांव सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो. पळय मोगच्या भाव भयणीनो, सबार जाण देव म्हणून सबार जाणां चिंतू बरो देव कठीण, देव आमचे मागणें आयकना आनी देवाक नाका जाल्लें रूप दितात. पूण आज देवूच ताचें रूप कितें गे म्हणून आमकां सांगता. बरी सुबीत रितीन सांगता. सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो. सर्वेस्पर दयाळ. ही इज अ मर्सीफुल गॉड. आनी काकुळदार देव, कंपॅशनेट गॉड. रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. जर आज कोणी तुमचे कडेन देवाचे व्याख्यान विचारी जाल्यार आज देवान सामको एक डेफिनेशन दिला. Anybody asks you the definition of God, God himself has given his definition. What type of God that we adore? कसलो देव आमी आराधन करता, कसले देवाचो आमी मोग करता. पळय कितले सुबीत रितीन देवच सांगता. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव. He is a compassionate God and a merciful Father. रागार जावंक सवकास. सबारपट आमी चिंतता देवाक आमचे राग कोणना, त्या खातीर कोरोना आयला कोणना. देव राग दवरून बसना. देव मोगाळ, देव कुरपाळ आनी देव दयाळ. रागार जावंक सवकास. देव आमचे वयर मस्त सोंसणीकाय घेता, मस्त सोंसणीकाय घेता. आनी ती सोंसणीकाय आमी देवाची बलहीनता, वीकनेस म्हूण चिंतून नजो. वी शूड नेवर थिंक दॅट द पेशन्स ऑफ गॉड इज द वीकनेस ऑफ गॉड. नेवर. कित्या पेशन्स ऑफ गॉड इज ब्लेसिंग फॉर अस. ताची सोंसणीकाय आमकां आशिर्वाद. आनी मुखार सांगता मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. बारी गरजेची उतरां. देव मोग जावन आसा. देव तूं सांगता मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. तुमी पवित्र सोल्ल्यान पळयशात जाल्यार
देव मोगान आनी विश्वासान भरलेलो इस्रायल परजे ताणें चलयलें, प्रवाद्यांक ताणें चलयलें, पत्रियार्कांक ताणें चलयलें, सगळें सलवासमाचें येवजण देवाचें आनी त्या सलवासाच्या येवजणेन मनीस देवा विरोध शिण उसारता, राई देवा विरोध शिण उसारतात, प्रवादी देवा विशांत शिण उसारतात, पूण देव मनशा विशांत शिण उसारना, कित्याक देव मोगाळ मैपासी आनी तो देव जावन आसा विश्वासान भरलेलो. त्या खातीर पवित्र सोल्ल्यान तुमी पळयल्यार ताणें केल्ले सोल्ले जावं पुरो दोस कवनेंट्स, ही इज फेथफुल गॉड, तो हर एका सोल्ल्याक प्रामाणीक जावन रावल्लो देव जावन आसा. त्या खातीर आज आमी आसा ह्या संवसारांत. मोइशे तक्षण धरणेर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. देवा तावनी उतरां आयकतना धरणीर तो सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें त्या देवाक. आनी मुखार वचून सांगता, ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवलां जाल्यार दया करून आमच्या सांगाता ये. पळय तुमी पळय नव्या सोल्ल्यांत एम्मा वाटेर कितें म्हळें, आमच्या सांगाता राव जेजू, स्टे विथ अस ओ लॉर्ड. आज तो कितें म्हणटा, आमच्या सांगाता राव. आज देवान आमकां स्वातंत्र्य दिलां. आज आमी देवा सांगात जिये जाय त्या देवाक आमच्या मध्ये आमी सदांच आपय जाय. आमच्या सांगात राव जेजू. त्या खातीर सकाळी उठल्या फारा आमी मागणें करता. सर्वेस्परा, हांव तुका मानवला जाल्यार दये करून आमच्या सांगाता ये. पळय तो सांगना म्हजे सांगाता ये म्हण सांगना, स्वार्थी न्ही म्हणजे कोणा सांगता, म्हजो लोक आसा थंय, हांव तुका मानवलां जाल्यार तुवें म्हाका विसून काडलाय, त्या परचेन मस्त गालोटो केला, त्या परचेन मस्त पुरपुरे दिल्यात, त्या परचेन मस्त गाडी सोवे दिल्यात, आनी तो म्हणटा हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं दया करून आमच्या सांगाता ये. वय हो लोक धरून काळज असो. पळया म्हणजे त्या लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता, हो लोक धरून काळज असो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दयजी करून स्विकार कर. कितलें सोबीत मागणें देवा मुखार सरपडोन आमचो मोइशे करता. पळया तो सांगता, हो लोक धरून काळज असो, तांकां नास कर म्हूण सांगना तो. मग अशें भाव भयण आज आमी सांगता जावं बरो, ती धरून काळजाची, ही धरून काळजाची, ते व्यक्ती अशे, ते व्यक्ती तशे म्हण, त्या धर्माचे अशे अशे म्हण आमी सांगता जावं पुरो, पूण मोइशेन सांगोंक ना. लोक धरून काळज असो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बुक्षी आनी आमकां तुजे दयजी करून स्विकार कर. वय मग अशें भाव भयणीनो, मोइशे एक वर्तो प्रवादी म्हण येता. मोइशे त्या लोकांच्या आनी देवाच्या मोदें एक मध्यस्थ जावन देवाची शिकवण लोकां थंय हाडटलो. आज जेजू क्रिस्तस ताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ही पवित्र सभा ताची कूड जावन तया मुखेली जावन आमची ही पवित्र सभा तो चलोवन व्हरता. हाचें अंतर्गीत तुमी आयकलें, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. पण सगळो मान गौरव वडवीक तुका. आनी या कीर्तनकारांत आमकां दानियल सांगता, सदैव तूं आमच्या पुर्वजांच्या देवा आनी सदैव तुज्या महिमेवन मंदिरांत, सदैव तूं तुज्या राज्य सिंहासनार, कित्याक तुजी वडवीक आमी वर्णोवंक फावो. सदैव तूं समंदिराच्या गुंडाय मेस्तलेल्या आनी केरुबा वयर बसलेल्या मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाका. सदैव तूं अंतराळार बसलेल्या मान आनी वडवीक. पळया दानियल प्रवादी ताच्या बुकांत देवाक मान आनी वडवीक दिता. आनी हेचे दुसऱ्या वाचपात येवशी आमी इल्ली नदर घालया. दुसऱ्या वाचप सा पावलून कोरिंतकारा बरयल्या पत्रांतलें थोडी सुत्रां 11, 12, 13 वास्वर 3 ओळ आज आमी वाचता. पूण बारी एक गुंड अर्थ अशी ओळ जावन आसात. आनी तो सांगता ताचे विदायीपण निमाणें ताच्या कोरिंतकारा सांगता. 2 कोरिंताचे पत्रां तो बरयता आनी निमाणें तो कोरिंतकारांक अशें सांगता, हांव विदायी म्हणटा, आय से गुड बाय टू यू. संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा. बी परफेक्ट एज हेवनली फादर इज परफेक्ट. संपूर्ण काय जोडूंक. आमी कोणी या संवसारान संपूर्ण न्ही. वी आर नॉट परफेक्ट. वी आर ऑन द वे ऑफ परफेक्शन. या संपूर्णतेच्या वाटेर आमी आसा. त्या खातीर तो सांगता संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा. आमच्या मिसाची बलिदान, आमचे सक्रमेंत, हे उपादेश, आमी करची मागणी सकट आमकां संपूर्ण काय एक कोणा थंय संपूर्ण काय क्रिस्त थंय संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा. म्हज्या उल्याक पाळो दिया.
पळय गरजेचें तो सांगता कशें मोइशेच्या उल्याक त्या लोकांनी पाळो दिलो प्रवादीच्या उतराक लोकांनी पाळो दिलो आज पाऊल म्हणटा कोरिंतकारांक म्हज्या उतराक तुमी पाळो दिया एक मोनाचे जाया गरजेचे देवा समोर भगवंत त्रिंदाद एक मोनाची त्रिंदाद ती तुम्ही एका मोनाची जाया एक कोटांत गरजेचे एक मोनो समाधान सोदा झगडे नाही द्वेष नाही मोसोर नाही हंकार नाही स्वार्थ नाही समाधान सोदा तवळ कितें करतना एका मोनाचे तुम्ही जाताना समाधान तुम्ही सोदताना तवळ मोगासो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो पळय कितले सोबीत रितीन तो सांगता थंय मोइशे कळ्ळें हांगा पावलाकी कळ्ळें आज तो मोगाचो आनी शांतीचो देव आमच्या कम्युनिटीमध्ये आमच्या कुटुंबामध्ये आमच्या जिवितामध्ये वस्ती करी जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय एका मोनाचे आनी समाधानाचे व्यक्ती आमी जाय जाय एका मोनाचे तशेंच समाधान हाडूंक वावुरचे व्यक्ती आमी जाय जाय ताजे उपरांत तो सांगता पवित्र उम्यान एकामेकाक नामान करा म्हणजे यू ग्रीट इच अदर व्हेरी इम्पॉर्टंट एकामेकाक तो मोगाचो संदेश तुम्ही पासार करा सुमेस्त भक्त तुमकां नामान धाडटात सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोगो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आमी हर एका आमच्या येवकारिस्तीक बलिदानांत हेच म्हणटा हांव न्ही की येवकारिस्त आराम करतना सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोगो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आमचे येवकारिस्त बलिदान आमी आरंभ करतना पवित्र त्रित्वेक आमी आपयता आनी पवित्र त्रित्व आमचे मदें येता त्या खातीर मोगाचे भाव भयणींनी सगळे आमी करचे आराधन या येवकारिस्तीक बलिदान बापाक मानता तसलें जाता कित्याक पवित्र त्रित्वत थंय आसता आनी मुखार सुनो आमकां जुआंवच्या वांजेलाच्या वासाप आज सांगता जेजू आनी निकोदेमा मोदें तिसरो आवाजवर जुआंवचो तुमी वाचल्यार जेजू निकोदेमाक ही शिकोवण दिता आनी त्या शिकोवणेंत तो बारी सुंदर रितीन ताका सांगता 16, 17, 18 आज ही 3 उतरां आमी नियाळया जेजून निकोदेमाक म्हळें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो पळय देवानी कितें दिना जायत गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड अँड ही गेव हिज ओनली सन फॉर आवर सेक बापान कितेंच ताजे थंय दवरून काण घेवना बाप स्वार्थी जावंक ना बापान आमकां श्रेश्ठ एक आमी म्हणयत बहुमान दिलें गिफ्ट दिलें उदारपणी दिलें तें जावन आसा जेजू ताचो मोगो त्या खातीर निकोदेमाक तो म्हणूंक लागलो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बापाक सतमंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक मोगाच्यो भाव भयणीनो चिंता कोरोना आयला जावं बरो नाश करूंक पूण आमी बापाक सतमान बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सतमानतना नाश करूंक हें कर्ग आमकां सदचें ना पवित्र सोल्ल्यांत हांव निर्गमन ग्रंथांत ही 10 कर्गां वाचतना विविध नमनेची कर्गां तुमकां टायम मेळ्ळ्यार काण वाचात आनी त्या कर्गां वेळार तो तितल्या हजार लाखांनी लोकांक तो राखता इस्रायल परजेक आनी हांकां सकड इजिप्तकारांक अटॅक जातना देव राखता आनी तो जावन आसा देव ताका सतमान केल्याचो कोणाचोय नाश जायना जावच्याक बागार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही संवसाराची नीत करच्याक न्ही नाश करच्याक न्ही बागार ताचे मरिपात संवसाराची सडवण जावच्याक बघूचे भाव भयणीनो हो काळ सोडवणेचो काळ हो वेळ सोडवणेचो वेळ त्या खातीर ताणें पुताक पाठयलो सोडवण जावच्याक ही सेंट हिज सन टू सेव द वर्ल्ड टू हील द वर्ल्ड राखोवंक आनी सुटका जोडूंक पुताक सतमंतेल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या तर आज आमी कितें करी जाय पुता थंय सतमानी जाय कित्याक त्या पुता द्वारे आमकां बापा सवे राज्य ताणें केल्यांत ताच्या दायजाची पर्जा जावन आमकां घेतल्या त्या खातीर आमी म्हणटा जेजू आमचो व्हडू भाऊ
आणि जेजू न्हू ताच्या कुर्सा मरणा मरी फात आमकां बापा लागीं राजी केल्यांत आमी त्या राजाची पोसकी भुरगीं जाल्या कोणा मरी फाता जेजू क्रिस्ता मरी फात म्हणजे भगवंत त्रिंदाद आमचे ते राज करता जेजूच्या सोडवणे मरी फात त्या खातीर मी म्हणटा या मिसाच्या बलिदाना वेळार येवकारिस्त घेवन आनी जेजूचे रगत घेवन ह्या जाग गायता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्वेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना पळय थंय भगवंत्रींदाद ही कूड आनी रगत जेजूचे त्या पवित्रत्वेच्या सत्तेन भगवंत बापा तुका आमी समर्पण दिता म्हणजे आमी एका मनाची एका काळजाची एक पवित्र सभा जावन त्रिएक देवाक आमी समर्पण दिता तर मग अशा भाव भयणीनो कसले वर्ती एक दाबाची परब आमकां पवित्र सभेन दिल्या आणि जावंक पुरो आमकां त्या भगवंत त्रिंदादी सांगाता एक जावन जियोंक आमकां एक अवकाश आणि या कष्टांच्या काळार या एक मरणांतीक वैरस आयिल्ल्या काळार आमी आमचो भावार्थ सांडोंक नजो बरोवसो सांडोंक नजो आज तिनी वाचपां आमकां बरोवसो दितात ह्या बरोवशान आमी जिये जाय जाल्यार ह्या भावार्थान आमी जिये जाय जाल्यार क्रिस्ताक आमचो सोमी म्हूण मानून घे जाय पवित्रत्वेची सकत आमी वळखा जाय बापाक आमी आराधन करी जाय अशें भगवंत त्रिदादीक आमी आराधन करतना आमचे कुटुंब आमचे जिवीत आमचे बिरगज कुटुंब आमचो समुदाय आणि अशें सगळ्या संवसाराचेर ताजे आशिर्वाद पेकोवण बेसांव सोडवण देंवन येताली ती सोडवण आमची जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एक घडी बरो आमी मागया दुनियांत आमच्या काळजाचें दवर न्हू आमकांच देवा बापा पुताक पवित्रत्म्या समर्पण दिया सर्वेस्पर बापा तूं दयाळ तूं मोगाळ तूं रागार जायनाय तूं आमचो मोग करताय मोग असो संस्कार जावन तुवें जेजूक दिलोय आनी जेजू आज ह्या येवकरिस्त रुपार आमच्या मदें आसा आनी पवित्र आत्मो आमकां चलयता तर आयच्या दिसा हांव म्हज्या परजे खातीर मागतां तांचो भावार्थ घट कर अनकर बनपस बंदड ही मारेकार पिडे शिडयता तूं आमकां राख आमची कूड मोत आत्मो आमी तुका समर्पण दिता भगवंत त्रिदाद आमच्या कुडींत कुटुंबांत समुदायांत सगळ्या संवसारांत राज करून दी सगळो लोक भगवंत त्रिदादीची सकत वळखून दित सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून दित आनी जेजूची सोडवण वळखून दित पश्चातापावद देवाच्या मोगाक फाटी येवं दित आनी पवित्रत्म्या द्वारे तूं कार्य करताय तर ह्या सगळ्या संवसाराचें रूप तूं नवें करते आसाय रूप तूं नवें करते आसाय आनी करूंक तुका सकत आसा म्हूण आमी पात येता तर हे भगवंत त्रिदादी आयच्या दिसा दाबाजी परब आमी आचरण करतना आमकां हरी एक सर्गींच्या आशिर्वादान बरो कशें म्हणजे तुजे समोर सरपटून आराधन केलें आज आमी तुका आराधन करता कशें पावलान ती शिकोवण आपणाच्या काळजान घेवन लोकांक शिकयली आमी ती दुसऱ्या सांगाता वांटून घेता आनी कशें जुआवन देवान आमचो इतलो मोग केलो आनी तो मोग कसो गी म्हण ताणें आज ताच्या सुवार्थ्यान दाखयलो तो मोगी आमी अनुभव जोडून तो वांटून घेवंक आमकां करपा दी आमची अस्कत काय बोक्षी आमचो भावार्थ घट कर आमच्या कुटुंबाचेर भुरग्या बाळांचेर तुजें दैवीक आशिर्वाद देवून येवं दी आनी आमी देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आमच्या कुटुंबात जिवीत बांदून हाडूंक भगवंत त्रिदादीच्या त्या फावंडेशनाचेर थळाचेर आमचो भावार्थ बांदून हाडूंक जाय जाल्यार कृपा आमकां तो फावो कर म्हण मागता आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया. एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्याच सैमाचो ताच्या वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निगे पिलो
आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आणि पवित्र आत्म्याक सतमानता, ईश्वर आणि जीवदातार तो, बापा आणि पुता ताव निपसला, बापा आणि पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आणि महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलिक आणि धर्मदुतां वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सतमानता, पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सस्त्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो दीस भाग्यवंत त्रिंदा दिसो दीस. भाग्यवंत त्रिंदाद आमच्या सांगाता सदां काळ आसा म्हणलें आमी आयच्या प्रवाचनांत आणि देवाच्या उतरांत आयकलें. तर आतां आमी कितेंय जेजूच्या नांवी बापा लागीं मागता तें बाप आमकां फावो करता. तर आतां आमच्यो गरजो त्या सावा जेजूच्या नांवान बापा समोर उबारुया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, होवी सभा चलून व्हरच्या आमच्या बापा साहेबांचेर, आमच्या दियेसीच्या गवळ्यांचेर, समेस गवळी बापांचेर, धार्मीक आणि लायक मुखेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. तांचो मिसांव वावट पवित्र त्रिंदादीच्या स्पिरितान भरलेलो तसलो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आणि मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आणि तांचे ताब्यान दिल्ले परजेक मोगान चलोवंक तांकां बरें मोड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगसेच्या सरपिडेस आणि प्रायस्त भाव भयणींक तूं सांबाळ. तांणी बगचे एकसुरपण कश्ट पयस करच्या कुटुंबांच्या संद्याची जतन आणि मोग तांकां सदांच लाभसो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांक आणि भुरग्यांक तुका समर्पिता. पवित्र त्रिंदादीच्या आदर्शाक घाल. आवय बापयन वडिलांक मान आणि गौरव दिवंक आणि कुटुंबाचो बांद दिसपट्टे घट करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जालेल्या आमच्या फिरगजीच्या समेस कुटुंबांचेर तुजें बेसांव घाल. येवकरिस्ताच्या बळान आणि पवित्र त्रिंदादीचे सक्तेन सर कुटुंबांनी माया मोग आणि एकवट रास करून दी आणि दिसान दीस वाडोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमी मागया ह्या संवसारांत आसची मारेकार पिडा कोरोना ताव न्हू आमकां सुटका मेळच्या खातीर विशेष मापान बापा पुता पवित्रत्मेचे आशिर्वाद आमच्या हर एकल्याचेर देव नेवच्या खातीर आनी हाका जाय जाल्ले मेडिसीन सोदून काडच्या खातीर आनी तसले व्यक्तींक तुवें आशिर्वादीत करच्या खातीर सगळ्या संवसाराचे उणें पळोवन तुवें भोगसूच्या खातीर मरणांतीक पिडेंत आशिल्ल्या लोकांक सुटका तशेंच तांकां भलायकी दिवच्या खातीर ज्या कोणा खातीर आमकां मागोवंक आसा एक घडीभर आमी मौनपणी मागया. सर्वेस्वर बापा अगणित काकुळदारा तुका अर्गां होकळापांनी वाकाणी दिता. तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय आनी आयच्या दिसा तुवें आमकां सांगलाय तूं आमकां राखोवन व्हरताय, तूं आमचो मोग करताय, तूं मोवाळ सोंसणीक देव तूं रागार जायनाय. आमचे अस्कत काय बक्षी तुज्या मोगान आमकां अभिशेक कर. तुजे समोर आमी उसरलेल्यो सर गरजो तूं आमकां फावो कर आनी अशें तुजे कुशे प्रमाणे सदां काळ जियोंक आमकां प्रेरण दी. ह्या मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचे मोगाळ बापा आणि सावंत का
म्हज्या भाऊ भयणीनं म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात असले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या आनंदे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नित्य सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. बापा पवित्र त्रित्वेच्या मानाक फावत असले बेटवणी करूंक आमचेंच म्हणलेलें कांयच ना, पूण तुवें आमच्या हातांनी घाल्या ती देणी ह्या वेदीचेर आमी दवरताव आनी तांचे बराबर आमकां आमी तुका ओपोवन दिताव. पवित्रत्म्य उदेशी ही सर्व देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान पवित्र त्रित्वेचे महिमेक आमची संपूर्ण वाखाणी तुजे मुखार सोडून दी. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उभारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुझ्या एकल्याच पुता आनी पवित्रत्म्या बराबर तू एकच देव एकलो सर्वेस्पर, पूण तुम्ही एकच देव आसता एकच जण नाही, बगार एकाच देव सैमाचे ते एक जण. तुवें उगडापो करून दाखयलो हो तुझे महिमेचो गुठ आमी तेर भावार्थान सत मानता आनी तुझ्या पुताची तशीच पवित्रत्म्याची तीच अंतर नसलेली महिमा कलतेपणी वळखता. खऱ्या आनी सस्नाच्या देवा हे एकल्या जणाचो विशेष गुण आनी ते कांयचे एकच सैम आनी समाज सारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. हीच महिमा वाकणून देवदूतांनी सर्गींचे दळबार एकाच ताळ्यान तुझे कीर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी रसना तुका वाकाणटा, कित्याक तुझे तावन जेजू क्रिस्त तुझ्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण दीत उपसता. उदें दिता अस्तंत्य पर्यंत तुका एक निर्मोळ बेटवणी करच्याक एक काशपर जातू जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो,
तू आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमीज घेयात आनी कायात, ही म्हजी कोडो तुमचे बसत सामारपोवची. येस परी जेवण जातास ताणें कावस घेतली, तुका नव्या धीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीज घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळसा, नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत. हक्काचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनुष्य पासत ते वारावतले, हे म्हज्या उगडासा करात. बावटसो घोट परगटोया. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही समरंगा, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही बनता. तुझ्या बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्र कोण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भरो आनी जेजू सवे एक कोडू आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भाग्यवंत भोव भाग्यवंत अवकार मोरयेच्या, तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्ता सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बाबा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मुनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमचे सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशे नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदुता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तू जियेताय निरासवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकृत्य. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकृत्य. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुझ्या बद्दलचे म्हाका फोना पूण तुझ्या कारणांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या तुका सेवकात रेखता. येयल्यांक तुझ्या हावराकून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता. जिवीत म्हजें समर्पिता. सोम्या तुका सेवकात रेखता. येयल्यांक तुझ्या हावराकून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता. जिवीत म्हजें समर्पिता. जेजूच्या येण्याक आमी राखून रावल्या आनी आयच्या दिसा विशेष मोपान भोव पवित्र त्रित्वेची परब आचरण करच्या द्वारी आमी ताच्या उतरा द्वारी आनी आत्मीक रितीनी ताका आमी सेवला. आमच्या काळजाचेर आमी हात दवरया. ह्या आमच्या अस्कत काळजांत आयिल्ल्या सोम्या आमी तुका आराधन करता अर्घां दिता. कशें मैजे सर्वेस्परा समोर सरपडलो आज आमी तुजे मुखार सरपडटा. विशेष बापान ह्या भाग्यवंत दादीचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवान येवं दी. मारेकार कर्गांत आवन विघ्नांत आवन कश्टांत आवन अनवारांत आवन आमकां आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या पवित्र सभेक तूं राखून व्हरो. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या सोम्या आमी तुका अर्घां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. अर्घां तुका बापा. अर्घां तुका पवित्र आत्म्या. अर्घा होगळाप वखणी तुका त्रिएक देवा.
तर दोन्ही हात आमच्या वयर उबारून अर्गा निव्या अर्गां तुका सुमियान जेजू ओगलाप तुका सुमियान जेजू महिमा तुका त्रिएक देवा आमच्या काळजांत आयिल्ल्या खातीर आज आमकां आशिर्वाद केल्ल्या खातीर आमकां तुज्या भलायकेन बरयल्ल्या खातीर सुटकेचे आशिर्वाद तुवें दिल्ल्या खातीर थँक्यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय लॉर्ड थँक्यू फादर थँक्यू होली स्पिरिट थँक्यू जीसस अर्गान जेजू हालेलुया हालेलुया प्रार्थुया सर पदवेदार देवा आमच्या बापा या दाबाचे परबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान प्रणिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला तुमच्या जीवन अधिक अधिक आमकां बरो आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक संपूर्णायेन एक कर हे बरी ह्या संवसारान भावार्थान चलतना आनी शेकी सरकार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्रित्वेचे निरंतर दिनवासनी आनी वाकाणी जाव म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तकले बगावन आमी आशिर्वाद घेवया सर पदवेदार देव खणवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जाणवेची वळख तुमकां फावो करूं भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां बरो आनी ह्या संवसारान तुमचे जिवीत बऱ्या करण्यांनी फळादी करून ससनाच्या सुखाक तो तुमकां पावो आनी सर पदवीदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसूं वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवा